कोलवाळे हांगासर बिनाने कडेन जो उजो पेटला म्हणून येयला आयकोपाक आमी पयलीं आयकोंक येयलें स्क्रॅप यार्डाक कितें लागला कितें अपडेट आनी कितें डिटेल्स सर ह्या उज्याची. माझे नाव गणेश गोवेकर, स्टेशन फॉर ऑफिसर इंचार्ज म्हापसा फायर स्टेशन. आमकां एक चाराक आमकां कॉल येयले म्हापसा फायर स्टेशनाचेर बिनाण्याच्या फाटल्यान पावर ग्रीड आहा थंय ड्राय ग्रास फॉल्ट जाला म्हणून. इमिजिएटली आमी हांगासर टर्न आउट ते केलें आमचे फायर फायटींग व्हेकल आहा आनी स्पॉटार येवन आमी पयलीं भितर सरतात आमकां जे लोक आहा कोण ते म्हणपाक लागले सकयल ड्राय ग्रास थंय पेटला आनी ते आमकां तेंच्यान दाखयलें. इमिजिएट आमी फायर फायटींग हेजी स्टार्ट केलें. फायर फायटींग स्टार्ट आमी हे ते करून सकयल्लो उजो हो पालयता थंय आतां इतल्यान आमकां थोड्या जाणांनी सांगलें पावर ग्रिडाचे टावर आहा तेजे सकयल थोडे इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लास्टीक आनी तेजे रॉ ते मटिरियल स्टोर केले तेकाय उदक पेट्टा. इमिजिएटली आमी वयर जर येवन पळयत जाल्यार हांगा थोडे इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लास्टीक कापोती आनी अदर वेस्ट मटिरियलाक उदक पेटलेलें. इमिजिएटली आमच्या म्हापसाचे जी व्हेकल आसलेली तेतून आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. उजो आमकां अशेंच दिसून येयलें आनी तो वाडोवंक शकता म्हणून. इमिजिएटली आमी कोरोरीमच्यान आनीक आपयली सेकंड ते टर्न आउट आनी विथ द हेल्प ऑफ कोरोरीम फायर स्टेशन म्हापसा फायर स्टेशन जो स्क्रॅपाक जो गार्बेजीक जो उदक पेटलेलो तो आमी ऑलमोस्ट आतां कंट्रोल तो केला. आनी सकयल्ल्या जो सायडीन जे थोडे जे मटिरियल आसलेले प्लास्टीक आनी ड्राय ग्रास तेका अजूनय आमचें फायर फायटींग चालू आहा. आतां आमी पणजेच्यान आपयला विथ हेल्प ऑफ हे तो इस्टिंग्विश आयज तो पावपाक जाय. सर टोटल कितल्यो गाडयो टर्न आउट जाल्ल्यो आसा उजो पळोवपाक. आमी म्हापसा आनी कोरोरीम दोन स्टेशनाचेर दोन गाडयो आपयली. म्हापसाची आमी ऑलमोस्ट 3 ते 4 गाडयो ती भरून मारली आनी कोरोरीमची आतां सद्या एक हाडली ती आमी चालू आहा. ओके सो सध्या उजो फायर कंट्रोलान आहा. ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जे कितें मटिरियलाचेर डंप केल्ले तो आमी ऑलमोस्ट आतां कंट्रोल तो केल्लो. तेजे सायडीक हो सकयल्ल्या सायडीन जो आहा पळय ड्राय ग्रास आहा तेका अजूनय मातसो पेट्टा तेजेर आतां चालू आहा फायर फायटींग. सर कितें कळ्ळां उजो कसो पेटलो इतलो हांगासर. इमिजिएटली आतां कोण अशें आतां आमी इतले जे सायडीचे कंपनी घेता ताका विचारले कोण ओनरशीप घेवपाक तेजी रेडी ना. ते आमकां ओपन हेजेर प्लॉटार कसो उदक घातलेलो तोय काय ते कळना आनी कोण आपलो म्हणून तेय आमकां खबर ना. एक्झॅक्ट कितें सांगूंक शकना आमी कसो पेटलो. पण ओपन हेजेर जे मटिरियल जे डंप केल्ले तेका तो लागला. फायर फायटींग करून ऑलमोस्ट आमी हें केलें. सध्या फक्त ओपन जो स्पेस आसा जे गार्बेज थंय उडयताली तेकाच लागलो आसा. सरावंडींग जी स्क्रॅप यार्ड आसा वो बाकी हेका अजून कांय ना. ना अजूनय कांय ना. जे ओपन हेजेर आसलेलो तितल्याकूच तो लागला आनी तितल्यान आमी फायर जो आहा तेज्या भितर आमी कंटेन तो केल्ल्या. सायडीन जर हेजे ते पयशे आमी थोडी घरां आसा सकयल्या सायडीन गांवचो भाग तो आनी वयल्या सायडीन इंडस्ट्री आहा तेजेर मटिरियल स्टॉप केले. पण आमी जाता तितल्या एरियाचेर हो म्हणटा तो ओपन हेजेरूच तो कंटेन करून आमी ऑलमोस्ट आतां यूज करपाक येयला. सरावंडींग आनी तें आमी उदक स्प्रेड जावपाक तो दिवना.